आयज आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांगा आमच्या मांद्रे मतदारसंघात येयलेले आसात. खरें म्हटल्यार तेंचे वेलकम आनी थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी एका कॉलाचेर हांगासर विजिटूय मारली 3 ग्रावंडार, जे मोरजी विलेज, मोरजी ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंड, तसोच मांद्रे जो एंटायर डेव्हलप करपाक गरज आसली मांद्रे ग्रावंडाचो. सो तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आहा. एंटायर पंचायत बॉडी आसली थंय तो वेल प्लॅन्ड वीथ ऑल द फेसिलिटीज आनी वीथ द स्विमींग पूल अशें थंयसर तेंच्यांनी ऑलरेडी आपल्या ऑफिसरांकूय सांगलां की प्लॅन लेआउट रेडी करा म्हणून. तशेंच आयज तुया ग्रावंडाचेर येयल्यात. तुया ग्रावंडाचेर आमकां फुटबॉल अकॅडमी हांगासर स्टार्ट करपाचें आमी प्रपोजल घातला. तेंच्यांनी कमीट केला. सो जाता तितले बेगीन स्पोर्ट्स आनी स्पोर्ट्स लवर आनी स्पोर्ट्समॅना खातीर मांद्रे मतदारसंघ ह्यो इतली वर्सां जो स्पोर्ट्सा खातीर फाटीं उरला तो हेच्या फुडें स्पोर्ट्सा खातीर फुडें आसतलो. कित्याक एज अ स्पोर्ट्समॅन आनी ते एक स्पोर्ट्समॅन आनी तांकां स्पोर्ट्साची खूब उमेद आसा. ताका लागून मांद्रे मतदारसंघात स्पोर्ट्स ह्यो फुडें आसतलो. आज मांद्रे मतदारसंघातल्या 3 स्पोर्ट्स जे ग्राउंड्स जे आसात तातूंत भितर हांवें भेट दिल्ली आसा. तातूंतले एक म्हणल्यार आमचो तुयें ऑलरेडी ग्राउंड कन्स्ट्रक्ट जाल्लो आसा. ताजे मेंटेनन्साचो थोडोसो अभाव आसा. आतां हांव नवो सिलेक्टेड आशिल्लो GFAचो अध्यक्ष जो आसा ताजे कडेन उलयतालो आनी आमदारा कडेन उलयतालो की आमचें सरकार किंवा म्हजें जें डिपार्टमेंट जें आसा तें म्हाका जाय म्हणून तशें जावपाक ना. लोकांक कितें जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करप. शेवट म्हजें एकमेव स्वप्न आसा, म्हजें एकमेव ध्येय आसा. ह्या मातयेंतल्यान बरे खेळगडे तयार जावचे. आनी खास करून ज्या वेळाचेर हांव फुटबॉल ग्रावंडा विशयी उलयतां, हांव ऑलरेडी सातत्यान उलयत आयिल्लो आसा. फुटबॉल हो फक्त एक खेळ न्ही, तर आमचें गोंयचें एक दायज जावन आसा. आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या रक्तान नसान फुटबॉल चालूच आसता. इनफॅक्ट जन्म घेवचे पयलू सुद्दां एक ल्हान माणकुलें भुरगें जर कितें जर करता आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर जाल्यार आवयचे कुसरे ते खोट मारता आनी आपूण आपलें अस्तित्व दाखयता. आनी म्हणून ह्या संदर्भान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करप हें खूब सोंपें आसता, पूण ताचें मेंटेनन्स करप हें तितलेंच अवघड आसता. आनी वास्तवीक संबंध हांगाच न्ही, संबंध गोंया भितर आमी एक नजरेन हाडिल्ले आसा की गोंयच्या सरकारा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब आहा, फक्त ताचें मेंटेनन्स नासल्या कारणान ते सगळे बरेचशे स्पोर्ट्स कंपनी ते जाम जाल्ले आसा. आनी म्हणूनच ताका एक नवी गती दिवपा खातीर, एक रिवायवल जावपा खातीर कितें म्हाका स्टेप्स एडॉप्ट करपाक लोकांच्या सहकार्याच्या निमित्तान त्यो सगळ्यो काही गोष्टी हांव घेतलो. म्हाकाय खबर आसा की काही गोष्टी आमच्या डिपार्टमेंटाचे इतले ग्राउंड आसात की मेंटेनन्साचो थोडोसो विशय आहा. आतां आमचे अध्यक्ष बाबान म्हणलें की आमचे कडेन जर तुवें जर मेंटेनन्स करपाक जर हो ग्राउंड जर दिलो जाल्यार आमी त्या पद्दतीन वेवस्थीत करपाक शकता. डेफिनेटली ताजेर सुद्दां म्हजो विचार करपाचो चालू आसा. ऑलरेडी ऑनरेबल CM आनी म्हजे भितर ह्या संदर्भात डिस्कशन जाल्लें आसा. एक ग्राउंड हांवें ऑलरेडी आतां उत्तोर्डा म्हणून जो ग्राउंड आसा तो हायली फिफाच्या खातीर फिफान आज तो प्रॅक्टीस ग्राउंड म्हणून वापरलेलो आसा. तेजो सुद्दां आमी सांबाळपा खातीर ते उत्तोर्डाचो क्लब जो आसा ताजे कडेन आमी टेम्पररी आमी दिल्लो आसा. अश्योच काही गोष्टी आमकां जर दिसले, कॉन्फिडन्स जर दिसलो जाल्यार डेफिनेटली आमी थोडे प्रमाणे करून पळयतले. आनी एकूच गोश्ट सांगता की डिसिप्लीन आनी शिस्त किंवा फाल्यां सकाळी ग्राउंड आमी संपूर्ण केलो की ताजेर नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जावपाक जायना हें त्या लोकल्सांनी आनी जो कोण आमी ताब्यान जर दितले तांणी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. पूण डेफिनेटली ह्या तुयें ग्राउंडा संदर्भात आमी GFDCची अकॅडमी जावची असो सुद्दां एक मानस आनी संकल्पना म्हजे तकलेन आसा. आनी खास करून आमचे चेअरमॅन जे आसा ब्रह्मानंद शंकवाळकर हाणें हो प्रपोजल फॉरवर्ड केल्लो आसा. मुखार अशे तरेच्यो आनी GFAच्या किंवा आमचे आमदार जो आसा ताचे सहकार्यान ही अकॅडमी हांगा सुरवात करपा खातीर हांव प्रयत्नशील आसा. प्रयत्नशील न्ही, आमी करतले अशें एक म्हाका आश्वासन आसा. बाय विदीन एक हँडओवर जाले नंतर बिल्डींग एक म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसता. मिनिस्टर सर आयिल्ले आसात आनी तुमी आपल्या अंडर घेवचे अशे तुमचे विचार आसात. थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरान आमकां एक्सपर्ट आनी जीत बाय जो ग्रावंड आमी आमचो विजन आसा MC तुवें बरो ग्रावंड करून दिवपाक पेडणे तालुक्याचो वन ऑफ द बेस्ट फेसिलिटी जावची आनी फुटबॉलान जे लॅकींग आसलें इतले वर्साचे ते चेंज जावपाची आमची जे विजन आसा म्हाका दिसता विथ सराचे अप्रुवलान ते कंप्लीट जातले. आनी हांव थँक्यू म्हणटा. आनी हांवूय आतां GFAचो प्रेसिडेंट आसा. जे आमकां फुटबॉलाक हेल्प लागतले
जितले ग्रावंड जितले जातले कॉम्पिटिशनां बरी जातली प्लेयर बरे प्रोड्यूस जातले ते आमकां फ्युचरान हेल्प करतले म्हणून हांव आशा करतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.